झाले बरे 2020 राव हा एकच मिनिट मागे प्रेस हा धाडला व्हिडिओ येस फोटो घेतो फोटो येस बरें जालो हय तुमकां सगळ्यांक येवकार पयलें म्हटल्यार जे प्रेस भाव आयज आयतार जावन हांगा येयले आमची प्रेस कॉन्फरन्स कवर करपाक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आमची आसा ती पेडण्याच्या म्हत्वाच्या विशयाचेर ते म्हटल्यार पेडण्यान येवपी थीम पार्क हेचेर आसा. आमच्या वांगडा पेडण्याचे आमचे जे कमिटी मेंबर्स आसा ते सगळे आयज हांगा उपस्थित आसा. आयतार जावन सुद्दां आयज ते हांगा येयले फक्त कित्याक हो इश्यू लोकां फुड्यान हाडपाक हो हायलायट करपाक. तुम्ही जाणा एसेंब्लीन ह्या आमच्या पेडण्याच्या थीम पार्काचो विशय हो डिस्कशनाक येयल्लो आनी हो डिस्कशनाक येयल्या उपरांत जी भाशणबाजी जाली आनी जी स्वप्नां पेडणेकारांक दाखयली ती सगळ्यांनी पळयलां. हेच्याय पयलीं जेन्ना मोपा एअरपोर्ट येवपाचो आसलो तेन्नाय पेडणेकारांक अशीच स्वप्नां दाखयल्ली. पेडणेकारांक सामके वयर चण्याच्या झाडार चडयल्ले आनी मागीर कशें हाडून आपटले हे सगळ्यांनी पळयल्लें आहा. पेडण्यान सध्या म्हणटा तशें सरकार म्हणटा तशें विकासाचो पूर येयल्लो आसा. पावसान जशें पेडण्यां बुडोवंक आतां सध्या पावला बुडटलें तशेंच विकासानूय बुडटलें अशें सरकार म्हणटा. पेडण्यान एअरपोर्ट येयला, पेडण्यान डेल्टिनाचो व्हडलो 4 लाख स्क्वेअर मिटराचेर एक IPBचो प्रोजेक्ट येता आनी आतां हो थीम पार्क म्हणून येता. खुबश्या लोकांक पेडणेकारांक खबर नासतलें की थीम पार्क म्हटल्यार कितें आनी खंय येता तो. हो पेडणे गांवांत 310 आनी 311 स्क्वेअर मिटराचेर ऑलमोस्ट 97,000 स्क्वेअर मिटर म्हणजे ऑलमोस्ट 1 लाख स्क्वेअर मिटर जाग्याचेर हो थीम पार्क म्हणून येता. जो प्रोजेक्ट मिनी इंडिया म्हणून मोर्मुगांव तालुक्यान हेच्या पयलीं घालपाक ट्राय केल्लो आनी लोकांनी धांवडून घातलो. केळशी हांगा जावपाचो आसलो, मागीर बोगमालो हांगा जावपाचो आसलो आनी हो थीम पार्क हो मिनी प्रोजेक्ट लोकांनी थंयच्यान धांवडून घातलो. आनी तो धांवडून घातल्या उपरांत ताका धांवडून घालपाक खुबश्या लोकांक खूब कोर्टान वयचें पडलें, मेहनत घेवची पडली, प्रोटेस्ट करचें पडलें, आंदोलनां करची पडली, पंचायतींनी बोवाळ घालचो पडलो आनी त्या नंतर हो प्रोजेक्ट थंयच्यान लोकांनी धांवडून घातलो आनी तो प्रोजेक्ट हे सरकारान हाडला आनी हांगा पेडणेकारांच्या माथ्यार हाडून थोपलेलो आहा. 97,000 स्क्वेअर मिटराचेर जो थीम पार्क म्हणून जो प्रोजेक्ट येता हो प्रोजेक्ट म्हटल्यार निवळ आनी एक लँडस्केप जावन आसा. जागो खावपाचें षडयंत्र आसा. जशें मोपा एअरपोर्टाच्या सायडीक एरो सिटी नाजाल्यार मोपा एअरपोर्टाक जसो 84 लाख स्क्वेअर मिटर जागो घेतला गरज नासतना ज्या जाग्याचेर थंय कॅसिनो, सीन सिटी, थंयसर डिस्को क्लब हे सगळें घालपाचे जसो प्रयत्न थंय चल्ला, प्लॅनिंग चल्ला, तसोच प्रयत्न आतां हो जागो खावन ह्या जाग्याचेर असले नाटकां करपाची, भायल्या कॅसिनोत हाडपाची नाटकां हांगा चल्लेली आहा. हो जो जागो आसा हो जागो 97,000 स्क्वेअर मिटर जो जागो आहा हो जो डेल्टिनाचो ओनर आसा जयदेव मोदीच्या कंपनीच्या नांवाचेर आसा. ते कंपनीन तो जागो काडलो आनी ब्रह्मा कॉर्प म्हणून एक कंपनीक लिजाचेर दिलो. आतां ब्रह्मा कॉर्प म्हणून ही कंपनी आसा ही 2022 डिसेंबरान ही कंपनीची स्थापना जाली. लोकांनी हे लक्षात घेवपाक जाय की एक कंपनी 2022 म्हणजे गेल्या वर्सा डिसेंबरान तेची स्थापना जाता. जानेवारीन ती कंपनी सरकारा कडेन मागणी करता की हांगा आमकां एक थीम पार्क करपाक जाय आनी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणून सरकारान काडला, ताका IPB म्हणटा. IPB म्हटल्यार सिंगल विंडो क्लियरन्स म्हणजे त्या कंपनीक परमिशनां घेवपाक दुसरे कडेन खंय वचपाची गरज ना. त्या कंपनीक एकदां ती परमिशन दिली, IPB झोन तो डिक्लेअर जालो, एरिया डिक्लेअर जाल्या उपरांत तांकां पंचायतीची म्युनिसिपालिटीची कसलीच तांकां बंधनां तांकां लागना. जाल्यार अशें हे करपाक प्रोजेक्ट घालपाक म्हणून तेंच्यांनी एप्लाय केलें. डिसेंबरान कंपनी फॉर्म जाता, जानेवारीन एप्लिकेशन करता आनी सरकार तांकां इन प्रिंसिपल तांकां परमिशन दिता आनी जुनान एक नोटिफिकेशन काडटा की
लोकांक जर पेडण्याच्या कितें ऑब्जेक्शन आहा ना जाल्यार सजेशन जर आसा जाल्यार तेंच्यांनी 1 म्हयन्या भितर ती दिवची म्हणून. आनी तेका आतां 27 तारीख ही लास्ट आसा, 27-28 तारीख ही लास्ट आसा ह्या म्हयन्याची. आतां हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जेन्ना एका गांवांत येता, पेडण्यातल्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता, तेन्ना सरकारान पयलीं म्हटल्यार हांगासल्या पंचायतीन डिस्कशन करपाक जाय आसलें, लोकांक जाय काय ना काय डिस्कशन करपाक जाय आसलें. कित्याक हो प्रोजेक्ट गोंयच्याच लोकांनी 2 जाग्यांचेर धांवडून घातला. तो प्रोजेक्ट तुमी हांगा हाडटा आनी तो सुद्दां अशें सांगतात लोकांक की थंयसर ताज महल आनी इंडियन जे मॉन्युमेंट आसा ते मॉन्युमेंट थंयसर आसतले, तेंचे रेप्लिकाज आसतले आनी ट्युरिस्ट पळोवपाक येतले आनी हांगा एनवायरमेंट आमी डिस्ट्रॉय करचे ना म्हणून. आतां ही जी एरिया आसा पळय ही बफर झोनान येता, एग्रीकल्चर एरिया. ही एग्रीकल्चर एरिया आनी ह्याच एरिया सायडीक जो येता तो वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट पेडण्याचो वेस्ट मॅनेजमेंट जेन्ना प्लांट येता तेन्ना तो थंय एक बफर झोन जाता आनी ते बफर झोनान तुमी डेव्हलपमेंट करपाक जायना, म्हणजे फक्त तुमी एग्रीकल्चरूच करपाक जाय म्हणून अशी बंधनां. आतां सरकाराचें षडयंत्र आसतलें की हे जो वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसा, जो जागो आसा पेडण्याचो, तो थंयच्यान स्क्रॅप करपाचो आनी तो काडून दुसऱ्या जाग्यार व्हरपाचो, सो दॅट हे थीम पार्काचे जे परमिशन आसा ना, थीम पार्काक जो अडथळो आसा पळय तो काडून उडोवपाचो. ह्या हेतून तुमी जाणा आसतले माविन गोदिनो हो IPBन आसा. माविन गोदिनोचो भाव आसा जो रियल इस्टेटान भरपूर एक्टीव आसा, जेणे पेडण्याचे भरपूरशा जाग्यांचे डिलींग ऑलरेडी केल्ले आहा. आनी तशेंच हांगा पेडण्याचे दोनूय जे पेडण्या तालुक्याचे दोनूय जे आमदार आसा, जी दारोलकर आनी आल्लेकर, प्रवीण आल्लेकर, ह्या दोगांचो बॅकग्रावंड कितें. जिताक तर सगळे जाणा, जीत इज इन रियल इस्टेट, लँड डिलींग, लँड सेलिंग, लँड बायींग प्रोजेक्ट हितूनच तो आसा. आमचो प्रवीण आल्लेकर आसा तेचेय तशेंच आसा. सो हे दोगूय जाण आमदार मेळोन पेडण्याचे जमनी काडप आनी भायल्या लोकांक दिवप, व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्टांक दिवप, करोडपतींक दिवप आनी पेडण्याच्या लोकांक रस्त्यार हाडप, हें षडयंत्र ह्या दोगांय आमदारांचे पेडण्या तालुक्यांतले चल्लेले आहा. पेडण्याच्या लोकांचे सध्या ह्या आमदारांक मात सुद्दां पडलेले ना. रिजन सिंपल आसा. हांगा पेडण्याचेर आयज अशें जाता की भायल्यान कॅन्डिडेट येता, पेडण्या रावता, हांगा पेडणेकारांक लुटता, तो आपले बॅगां भरता, आपले घर भरता, बंगले बांदता, तो चल्लो. हांगा सेम परिस्थिती आतां पेडण्यान अशीच आसा. पेडण्यानूय आतां सद्याच्या आमदाराक पेडण्याच्या लोकांची तळमळ ना जाल्यार पेडण्याच्या लोकांची जी व्यथा आसा पळय ती मात सुद्दां कळना. आयज पेडण्यान उदकाक लोक रडटात. तुमी पळयला मांद्रे मतदारसंघान लोकांची हालत कितें आहा ती. आतां ते म्हणटा आमी न्यू प्रोजेक्ट उदकाक हाडटले. लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता की हे जे प्रोजेक्ट हाडटा 15 MLD जो ऑगमेंटेशन जाता ना जाल्यार 30 MLD तुयेन जाता, हे दोनूय प्रोजेक्ट आसा, हे उदक हे मेगा प्रोजेक्टांक दिवपाक लागून हे प्रोजेक्ट येता. हे प्रोजेक्ट तुमकां सामान्य जनतेक, सामान्य पेडणेकारांक उदक सप्लाय करपाक हे दोनूय प्रोजेक्ट येना. हे सगळ्या लोकांनी तकलेन घालपाक जाय. आतां जेन्ना IPB जो आसा आनी तेच्या अंडर टुरिजम वाडोवपाक आतां ते हे प्रयत्न करतात जर पेडण्यान, कित्याक हांगा मोपा आसा, मोपा आयलँड, एअरपोर्ट आयलँड डेव्हलप करून लोकांक टुरिजम स्पेसीस जाय. ऑलरेडी आमचे बीच लायन आसा, कोस्टल लायन आसा. ऑलरेडी तेंच्यांनी IPBच्या अंडर डेल्टिना ह्या जयदेव मोदीच्या कंपनीक तेंच्यांनी ऑलरेडी 3,000 कोटीचो तेंच्यांनी IPBचो प्रोजेक्ट थंयसर सँक्शन करून दिल्लो आहा. त्या एरियेचेर जेन्ना थंयसर वॉटर पार्क येता, थंयसर हॉटेल्स येता, थंयसर रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स येता, थंयसर एंटरटेनमेंट येता, थंयसर चिल्ड्रन गार्डन येता, हे सगळे गजाली जेन्ना थंय येता जाल्यार तसोच सिमिलर प्रोजेक्ट हांगा कित्याक, ह्या वाठाराचेर कित्याक. आनी एक कंपनी डिसेंबरान फॉर्म जाता, जानेवारीन एप्लिकेशन करता आनी जुनान तेका येदी व्हडली लँड तुमी कन्वर्ट करून दिता. जी शेत जमीन आसा ती तुमी IPBच्या अंडर कन्वर्ट करतात आनी तुमी सांगता थंय आतां तो असेंब्लीन माविन गोदिनो सांगता की थंय इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करतले. इको फ्रेंडली म्हणले कितें, तुमी चुट्टा यूज करतले, लाकडां यूज करतले, काडयां यूज करतले, तुमी बांबू यूज करतले आनी तितल्यानूच तुमी मर्यादीत रावतले काय थंयसर सिमेंट घालतले, कॉन्क्रिटायज करतले, तुमी थंयसर स्लॅब घालतले, तुमी थंयसर बेतो घालतले आनी तुमी थंयच्यान जें आसा पळय तें एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन करतले. आमकां तर पूर्ण खात्री आसा की ह्या जाग्याचेर परतून एकदा कॅसिनो हाडपाचो आसा. जशे कॅसिनो धारगळे येतले तशेच कॅसिनो हांगा येतले, कित्याक आतां सगळ्यात व्हडलो एअरपोर्ट हो मोपा जाला. दाबोळे बंद पडपाच्या मार्गाचेर आसा, तेचोय बोवाळ असेंब्लीन जालो. दाबोळे बंद पडले जेन्ना पडटलो तेन्ना सगळी रहदारी आसा ती पेडण्याच्यान चालू जातली आनी पेडण्याच्यान चालू जाल्ल्या कारणान सगळो टुरिस्ट आसा तो हांगा उरतलो आनी त्या टुरिस्टांक केटर करपाक हांगा पेडण्याच्या लोकांची आहुती सध्या हो सरकार दिता, हे आमदार दोगूय जाण दितात. प्रवीण आल्लेकराची तर ह्या असेंब्लीन जाप सुद्दां येना, एक विशय सुद्दां तो मांडिना.
हो प्रवीण आल्लेकर फक्त एकदा सध्या 4 दिसांक असेंब्लीन उठलो, तो सुद्धा ह्या सरकाराचे जे बजेट स्पीच आसा ते बजेट स्पीच अप्रूव्ह करपाक, ते सपोर्ट करपाक. म्हणजे पेडण्यान सध्या काय प्रॉब्लेम ना. पेडणेकार सामके हॅपी आसा, सुखी आसा. पेडणेकार सगळ्याक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो आसा, सगळ्याक एअरपोर्टाचेर धंदे मेळ्ळले आसा आनी पेडणेकाराच्या बोल्सान सध्या पयशे सामके भरलेले आसा, बँका भरलेली आसा, कपाटां भरलेली आसा, अशें ह्या प्रवीण आल्लेकराचेर सध्या सांगणें आसा. सो आमी आयज हांगा जमला, हो थीम पार्क आसा तो अपोज करपाक. आमच्या सायडीच्यान आमी लेटर करतले. आमी 4 दीस आसा ऑलरेडी आमचे ड्राफ्टिंग जाल्लेले आसा. आमी ते लेटर इन्वर्ट करतले. पण आमी एज अ सिटीजन आनी आमचे जे पेडण्याचे भुरगे आसा हो थीम पार्क अपोज करता. हांव मागता आमचो कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रेसिडेंट शिवा कडेन की तेणी ह्या थीम पार्का बद्दल तेणी 2 उतरां उलोवची. हेजे पयलीं पेडण्या प्रोजेक्ट हाडलेले, मोपा सारको एक प्रोजेक्ट हाडलेलो. मोपाक जायत्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिता म्हणाले, पूण कांय भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवंक ना. सेम प्रोजेक्ट आतां थीम पार्क हाडटा, थीम पार्कानूय अशें कांय दिवचें ना. पूण असो कडेन मागता की हो प्रोजेक्ट बंद जावचो. मनोज, एक ना प्रश्न हांव तुमकां- एकूच आमचो प्रदीप आसा, प्रदीप बाब, हांव तेज्या कडेन मागता की पेडण्यान तांकां कशें ह्या सरकारान फटयला ते तेणी लोकांक सांगचें. जशें आतां मनोजान सांगलें ते भाशेन हो आतां फॅक्ट आहा. आनी हेजे पयलीं जितले आतां हांगा आमदार जाले, कितें कितें जालें पळय ते सगळे भायले जाले. आनी हांगा हे रिझर्व आमचो कॉन्स्टिट्युएन्सी, रिझर्व कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हूण ते येवन भायल्यान येवन हांगा सगळे करून गेले, हे केले ते केले म्हण सगळे सांगले. पूण लास्टाक तेंच्यांनी हांगा पेडणेकारांचे लोक जे आहा पळय ते लोकांक रिझर्व करून दवरले. लोकांक रिझर्व कित्याक बेश्टे नांवांक लागून रिझर्व आनी खंयच्या कारणाक लागून न्हू. जे आतां चलता आनी जे कितें घडटा पळय, जशें आतां हो प्रोजेक्ट आहा, एअरपोर्टाचो प्रोजेक्ट आहा, कितल्या जाणांक पेजेक लायता म्हणून सांगले. पूण सारके पेजेक म्हणटा ते आमी आतां जे पेडणेकार लँग्वेजीन म्हणटा ते भाशेन पेजेक लायले. ना गाडयेकारांक कितें चान्स दिवंक ना. आतां मायग्रंट म्हणटा, मायग्रंट कितले जाण येवन हांगा मायग्रंट आतां धंदे करता, स्वताचे धंदे करता. पूण दुसऱ्यांक लागून म्हणटा तशें हे आतां जो प्रोजेक्ट आहा जो थीम पार्काचो, तशेंच सेम उदकाचो, लायटीचो म्हण आनी कितें कितें म्हण तशें पंचायतीन खंयची पंचायतीक इन्वॉल्व ना तांकां बाबा ऑब्जेक्शन करपाक, नाजाल्यार विचारपाक कित्याक लागून बाबा तुमी अशें करता आनी ह्या पेडणेकारांच्या चिंतून तुमी खरेंच ते थीम पार्क करता वा ना. मनोज, एक प्रश्न आहा तुमकां की फाटले इलेक्शन जाले पळय विधानसभेचे, तेन्ना तुमचे 2 कॅन्डिडेट आसले, मांद्रे आनी पेडण्यान. त्या कॅन्डिडेटांक खंय पेडण्याची समस्या किंवा पेडणे तालुक्यान अशे प्रोजेक्ट येता तेन्ना विरोध करया, ते दोगूय खंय दिसना. कितें कारण कितें? जेन्ना हांगा टॅक्सीचो विशय आसलो तेन्ना आमचो कॅन्डिडेट हांगा पेडण्याचो कॅन्डिडेट आमचो तेंच्या वांगडा आसलो, नॉन स्टॉप एक्टीव आसलो. आतांय तो एक्टीव आसा. आनी आमची पेडण्याची टीम जी आसा, जेन्ना थीम पार्काची हांगा फाटल्या 15 दीस पयलीं मिटींग जाली तेन्नाय आमचे पेडण्याचे जे आमचे भुरगे आसले, रेव्होल्युशनरीज आसले, ते भितर आसात. जेन्ना उदकाचो हांगा प्रश्न जाल्लो तेन्ना एक वचोन आमीच पेडण्याचे भुरगे वचोन मेळले. आमी कितल्याशाच गांवांच्या लोकांचे सिग्नेचर कॅम्पेन करून सिग्नेचरी घेवन आमी दिल्ले आसा, जे आजून पर्यंत खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन करूंक ना, रुलिंगेच्याय करूंक ना, जे नाल्यार दुसरे कोण आमदार कॅन्डिडेट रावले तेंच्याय भुरग्यांनी कार्यकर्त्यांनी करूंक ना, ना ते आमदारान करूंक. हांगा आमचे जे कॅन्डिडेट आसला स्वता भोंवन तेंच्यांनी मोपा गेले, उगवे गेले, तोरशा गेले, अशे कितल्याशाच गांवांत तुयान गेले, विर्नोड्या गेले, अशा जाग्यांचेर वचोन तेंच्यांनी सिग्नेचर कॅम्पेन करून एक व्हरून सबमीट केल्ली आसा. आनी हो सगळो प्रूफ आसा. सो रेव्होल्युशनरी गोवन जे आसा पळय हे कंटिन्युअस लोकां वांगडा आसा, लोकां वांगडा लोकांच्या मदीं रावन काम करीत आसा. फक्त एकूच आसा की आमी सध्या व्हडल्या लेवलाचेर हांगा एक प्रोटेस्ट करूंक ना. पूण हांगा जेन्ना टॅक्सीचो प्रोटेस्ट जाल्लो, हांगा जेन्ना अनशनाक बसले तेन्नाय आमच्या भुरग्यांचो ताका सपोर्ट आसलो. आमी येवन हांगा तेंच्या वांगडा रावले, आमच्या भुरग्यांनी तांकां तेंको दिल्लो. तशेंच हो थीम पार्काचो सुद्दां जो प्रोजेक्ट आसा ते मुवमेंटान आमचे भुरगे आसा. जेन्ना जॉयंट मिटींग जाल्ली ते जॉयंट मिटींगेक पासून आमचे भुरगे आसले आनी ह्याय फुडें आसतले. विधानसभेच्या निवडणुकीत तुम्ही म्हटलेले की जे आपले भाजप सोडून किंवा इतर पक्षाचे जेन्ना आमदार निवडून येतले लोकांच्या मतार, तेन्ना तुम्ही म्हटलेले की जर ते पक्षांतर करीत जाल्यार आमी तेंच्या घरा कडेन मोर्चा व्हरतले आनी तांकां नाम हराम करतले. कितें जाला फुडें तेचेर? हेचेर आमचो प्लॅनिंग चालू आसा. कित्याक आमचे आतां संघटन बांदणी चालू आसा, ऑर्गनायझेशन बिल्डींग. सप्टेंबर एंड म्हटल्यार आमचो संघटन जे बिल्ड आसा पळय, बिल्डींग जावपाक जाय ते जातले. रिजन आसलें की 1 वर्स जेन्ना इलेक्शन आमचे जाले, इलेक्शन जाल्या उपरांत 2 वर्सां पयलीं इलेक्शनाच्या आमच्या मॅक्झिमम भुरग्यांनी कामां सोडलेली, धंदे बंद केल्ले, आपले पोट मारून तेंच्यांनी आर्जीक लागून काम केल्लें. सो जेन्ना हे जाता तेन्ना आमी सगळ्या भुरग्यांक एक हिलिंग पिरियड दिल्लो, 1 वर्साचो टायम दिल्लो की तांकां परते सेटल जावपाक, आपली जी फायनान्शियल इकॉनॉमीक जी बाजू आसा, आपली फॅमिली आसा ते सगळे सेटल करपाक. सो त्या नंतर आमी ऑर्गनायझेशन बिल्डींग चालू केलें. ऑर्गनायझेशन बिल्डींग आमचे सप्टेंबर एंड म्हटल्यार जातलें. आनी जे तुमी आयज सांगल्यात आमी तेंच्या दारार बसपाचें आसा. ऑलरेडी आमचे तेजेर प्रक्रिया चालू आसा. तांकां बाकीच्या गजालींनी तांकां एक्सपोज करप हें चालू आसा. आनी तेंच्या दारार बसपाची जी हें आसा, जी आमी घोशणा केल्ली ती 100%
आमी 100% म्हणल्यार चवथ जाल्या उपरांत 100% म्हणल्यार 100% आमी करतले. थँक्यू. म्हणून कसो आहा तूं?